बिरेस्तारा आगोंद काणकोणच्या लोकांनी कम्युनिदाद घरां कायदेशीर करची हे फाटभुंयेर पणजे येवन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली। फाटली कितलीशीच वर्सां जाली कम्युनिदादच्या जाग्याचेर घरां बांदून लोक रावतात। मुखार कसलेय तरी काम करपाक गेले जाल्यार योग्य ती कागदपत्रां नाशिल्ल्या कारणान आमची कामां जायना म्हूण थळावे सांगतात। देखून सरकारान आमकां आमची घरां कायदेशीर करून दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। आमची जाणटी आमगे माय माव जाणटी मनशां थिंग रावताली आनी आतां आमकां इतली वर्सां जाली, आमी आतां इतली वर्सां काडली, आमगे आतां भुरगीं जालीं, भुरग्यां नातरां लग्न केलें, तरी आसतना आमकां तेच त्रास पयलीं जो आमी काडटाले ते आमी तशेंच काडीत आसाय। तशें म्हूण सर आमकां इतलेंच मागताय तुजे कडेन, आमकां हेजे नंतर पण आमगे नातरां कितें हें जावचें न्हू, ती तरी सुखी उरची म्हणून आमी तुजे कडेन विनंती करताय। नातरां त्रास जावचे न्हू, आमगे भुरग्यान काडले, आमगे माय मावान काडले, आमी काडटाय आतां आनी तांकां जावचें न्हू। तितल्याच खातीर आमी तुमचे कडेन इतल्या सगळ्या लोकांक आमगेल्या सांबाळचें आनी तुवेंच आमकां वाट दाखोवची इतली म्हणून तुजे कडेन आमी आतां इतले पयस सावन येयलाय। आयज जायतीं वर्सां जालीं चोयता हांव, 40 आनी 6 वर्सां जालीं हांव थिंगा आसल्यार, आनी आमी चडशीं हिंगा हाजीर आहाय ती रेंद्रां आनी नुस्तें मारपी, कित्याक तांकां ताकत ना घरां काडून भायर एकटी घेवन, आनी सदां ती आमी ल्हान आमी रेंद्र म्हणटरी ल्हान आतां ल्हान म्हणून हांव, कित्याक आतां ट्युरिजम इल्ली इल्ली आमी व्हडली जालें, पूण आमगेली खोंप्यो आहाय तितल्यो खोंप्योच आहाय, कोणाले 1-2 घरां व्हडली आहाय, जें करूंक आतां भुरगीं लजेताय ते खोंपी रावंक। आनी ह्या कमदादी लागून आमकां एक चिर लायता जाल्यार आमगे व्हडलो इश्यू जाता, येताय मोडटाय। 2010 उज घालून आमगे खोंप्यो आमगे घरां जे फ्रूट आमी काडलोलो इतली मिनत करून आमी आमकां रोडोन दुकानी झोरी करून आमी उदक वतालीं त्या माडांक घालून, ते माड आमगे कातून सामके सत्यानाश केलो 2010। आज पासून हांगा सामके हें बसता, दूख लागता, आनी आतां आमी ते पोतून घालून आतां आमकां नाल्ल मेळटाय, आनी हे भाशेन आमी सगळीं गरीब मनशां। मजगती कम्युनिदाद जाग्यातली घरां कायदेशीर करपा संबंधित येवपी शियाळी अधिवेशनात कम्युनिदाद कायद्यात दुरुस्ती करतले अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केली। म्हणजे त्यांची 3 जनरेशनां जाली, त्यांच्यानी आपली पूर्ण पुंजी त्या घराक लायल्या, आणि त्या घर आयज जर कोण मोडपाक गेलो, कोणाचें घर मोडप हें केदें व्हडलें हें आसा। हायकोर्ट शेवटी इल्लीगल म्हणटा उपरांत ती ऑर्डर दिवन सुट्टलो, शेवटी हायकोर्टाची ऑर्डर सरकारा कडेन केन्ना येता तेन्ना आमकांय वायट दिसता एखाद्याचें घर मोडपाक, पण हायकोर्टाच्या ऑर्डरी फुडें चलना। पण त्या हायकोर्टाच्या ऑर्डरी जर चॅलेंज करता आसत तर आमकां काही कायद्यान बदल करचे पडटले। म्हाका दिसता तेकाच लागून पयरचो म्हाजो स्टेटमेंट क्लियर कट आशिल्लो, आनी तेच पळोवन ते सगळे लोक तांकां एक आशा निर्माण जाली की हय बाबा सरकारा कडल्यान कितें तरी कायद्यान बदल जावन आमकां परमनंटली हाजेर सोल्युशन मेळपाक जाय। तांच्या एडवोकेटान रायटली एक्सप्लेन केलें, लाखांनी रुपया इंडिव्हिज्युअली तेंच्यांनी केशीक मोडल्या आतां पर्यंत, म्हणजे कंटिन्युअसली सेशन कोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, परत हाय कोर्ट, आणि तरी सुद्धा परत सुप्रीम कोर्टान वचप म्हाका दिसता हें योग्य न्ही। सरकार म्हणून आमचें कर्तव्य तांकां घरां त्या कायद्यांत बदल करून रेग्युलरायज करून दिवप, कारण एका काणकोणांतल्यान जर 500 लोक आज बंगल्यार पावता आसत जाल्यार 11 तालुके उरले, आणि 11 तालुक्यांनी म्हाका दिसता अशेंच म्हणजे सगळे आमचे नीज गोंयकार आसतलो कोण तरी 10% आसतलो, हांव ना म्हणना, 10% कोण तरी भायरसून केन्ना तरी आतां 90 बी दिवन बांदले आसतले, पण यांच्या सगळ्यांनी घरां बांदल्या की ऑलमोस्ट म्हाका दिसता जवळपास 70च्या पयलीं, म्हणजे त्यांच्या कडल्यान आतां कळटा त्या प्रमाणे 1970च्या पयलीं खंय तरी येवन तेंच्यांनी त्या जाग्यान आपलें घर बांदलां, ते रावता, आणि दिस इज 3rd जनरेशन ते रावता। सरकाराचो हेतू क्लियर आसा, सरकाराक दिसता की मूळ गोंयकाराचें घर हें ताका परत एकदा रेग्युलरायज करून दिवपाक जाय, तेणी आपल्या पयशान बांदलां। आमी म्हणटा आमी हांगा 20 पॉयंट प्रोग्राम करता, तांकां परत 20 पॉयंट प्रोग्रामान घर बांदपाक दिता, आमी वेगवेगळे योजना काडटा, आमी घर बांदपाक सबसिडीज दिता, आनी ते जर आसत जाल्यार वाय नॉट तेंच्यांनी बांदलेल्या घराक प्रोटेक्शन कित्याक दिवचें न्ही। आनी त्या बांदलेल्या घराक प्रोटेक्शन दिवपा खातीर म्हणजे म्हाजो स्पश्ट उद्देश स्पश्ट आसा, आणि आमी जें म्हटलां की जर म्हणजे अमेंडमेंट हाडचे पडले आसत जाल्यार अमेंडमेंट हाडून तांकां प्रोटेक्शन दिवपाचें काम हें सरकार करतलें। आमी पूर्णता ह्या सगळ्या लोकांच्या फाटल्यान सरकार उबें आसतलें, आणि जाय तो बदल करून तांकां घर हें तेंचें रेग्युलरायज करून दिवपा खातीर म्हणजे रेव्हेन्यू कायद्यातूय आनी कम्युनिदाच्या कायद्यानूय दोनूय कडेन बदल करून तेंची घरां जी आसा ती रेग्युलर तांकां करून दिवपा खातीर जे निदान त्यांच्या फुडल्या जनरेशनाक तरी तांच्यांनी म्हटल्या त्या प्रमाणे सुशेगाद त्या घरात बाबा ते केन्नाच मोडचे ना हेजी तांकां शाश्वती मेळपाक जाय, आणि तीच घेवपाक ते हांगासर आयल्या। निश्चित रित्या
हांव तांकां टायम टू टायम त्यांचे एक 4 जणांचे डेलिगेशन घेवन तांकां आफोवन एजी आनी बाकी सगळ्यांच्या बरोबर बसून तितून जो अमेंडमेंट करपाक जाय तो अमेंडमेंट करून त्यांच्या घरा रेग्युलरायज करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसतलो। हांव इतकेच तांकां एश्युरन्स आयच्या दिसा दिता। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकार।